नमस्कार आणि योगकार. तुम्ही पळयता आवाज माझ्या गोयचो चॅनल. ना तुका गरज ना. बरें तू पोर्तुगीजांचेर कित्याक उलयलो ना? आतां उलय. पोर्तुगीजांनी लोकांक छळ केले काय ना? पोर्तुगीजांनी लोकांचे छळ केले काय ना? ब्रेस्ट रिपर्स वेर यूज्ड इन ओल्ड गोवा केल्ले काय ना? हात कातरो खांब्या बद्दल उलय. पोर्तुगीजांनी मारिल्ल्या हजारांनी हिंदू लोकांचेर उलय. पोर्तुगीजांनी जर साडी नेसून जर दिश्टी पडली जाल्यार तांकां मारताले ते उलय. धर्मांतरण करताले ते उलय. लव जिहादा खातीर गोंयांत सुद्धा जे हत्या जातात, चेडवांचे अब्रू लुटले वतात त्याच्या बद्दल उलय. स्कुलान कॉलेजींनी ज्या जाग्यार तुझ्या नावाचे बूक दवरले वता पळय न्ही, थंय सुद्धा जे चलता पळय अपप्रचार त्याच्या बद्दल उलय. तुमकां जर उलोवपाचेंच आसा धर्माचेर जाता त्या घाताचेर उलय. अरे तूं फाल्यां ना जातलो न्ही हयातान आमी उरचे नात, पण एक दिसाक लोकांनी याद दवरपा सारकें कितें तरी उलय मरे. तू छत्रपती शिवाजी महाराज जस्ट टू ओपोज द सीएम ऑफ गोवा तू कितें काय म्हटल्यार छत्रपती शिवाजी महाराजाचो नावाचो उपयोग करता. तुका प्रमोद सावंताचेर कितें उलोवपाचें आशिल्लें जाल्यार तूं डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणून नांव घेवन उलय आशिल्लो. तूं छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या नावाचो उपयोग कित्याक केलो? मनीस लागना. आत्ता तू सांगतालो छत्रपती शिवाजी महाराज मनीस म्हणून, तो कित्याक लागला तुका? तो तुका कित्याक लागलो? तुका जर मनीस लागना म्हणटा जाल्यार तो तुका कित्याक लागलो? ज्या व्यक्ती बद्दल तुजो भावार्थ ना, ज्या व्यक्तीक तू मानिना जाल्यार त्या व्यक्ती बद्दल उलोवपाची तुका अधिकार ना अशें सगळ्या लोकांक दिसता. कितें म्हळ्यार तुका फ्रीडम ऑफ स्पीच फक्त हांगाच जाय? तेच्या पोर्तुगाला वचून ती फ्रीडम ऑफ स्पीच आसा जाल्यार पयलीं पळय. तू ज्या पोर्तुगालाचे सेंट फ्रांसीस झेवियर इतले तारखेर आयिल्लो, हांगा आगिल्लो, हांगा मतिल्लो, त्यो खबरी सांगता मरे तूं. तूं करता तो अट्टहास, तो इतिहास न्ही. तूं करता तो एक अट्टहास. तुका कितें जाय तुका फक्त एक तुच्छ अशी जी पब्लिसिटी जाय म्हणून तूं तें करता. अरे बरें तरी इलेक्शनाक आमकांय रावपाचें ना, पण एक याद दवरी. तूं ज्या समाजा कडेन खेळटा पळय न्ही, ज्या समाजा कडेन त्या समाजान आयज सगळे भशेचे लोक एक कडेन रावपाक शिकल्यात आनी फक्त तूं परत खंय तरी एक भेदभावाची मरे वणत तयार करपाक सोदता. आनी कांय न्ही. तुका जर ऑपोजिशन करपाचें आशिल्लें, सीएमाचें नांव घेवपाचें आशिल्लें, घे आशिल्लो. आमी खंयच्याय राजकीय हेतूंतल्यान हांगा येवना, पण तुका सांगता तुका जर तूं छत्रपती शिवाजी महाराजाचें नांव कित्याक यूज केलें? छत्रपती शिवाजी महाराज जर तूं म्हणटा पळय पोर्तुगीजांचो मित्र आशिल्लो म्हणून, पोर्तुगीजाचो छत्रपती शिवाजी महाराजाची नेवल आर्मर जावची न्ही म्हणून पोर्तुगीजांनी कितली लेटर केल्ली आसात. हांव हाडून दाखयलें जाल्यार कितें दिता तूं म्हाका? तूं सगळ्या मुखार गोंयचे सरकाराचेर नाक लायता आनी चूक मागता? हांव तुका हाडून दिवं गोंयचे बद्दल अशें त्या संदर्भांचो तुका हांव लेटरां हाडून दिवं? तूं नाक लायता आनी चूक मागता? सांग म्हाका. बरें दामबाबा सालान चूक मागता तूं नाक लावन जमणीक? सांग उलय. तुका हांव लेटरां हाडून दिता, तुका हांव प्रूव करता. तूं चूक मागतलो जाल्यार हय म्हण. खरो उदय भेंब्र्या भितर जर मातसो सुद्दां हिंदू जागा आसा न्ही जाल्यार तूं हय म्हण. जाहीर हांव तुका हाडून दिता. चूक मागता खंय मागता चूक? जाहीर करतलोच. हांव गोंय भरचे न्ही, हांव संपूर्ण महाराष्ट्र भरच्या इतिहासकारांचो सगळे अग्रलेख तुजे कडेन हाडून दवरता. तेजी लेटरां जी पोर्तुगालाक जी आसात ती हाडून दवरता. अरे एक पोर्तुगाल ऑफिसरान बरयल्लें आसा दॅट शिवाजी इज बिल्डिंग अ फोर्ट एट बेतूल म्हणून. वी मायट आर रेजिम मायट बी इन एट स्टेक, सो प्लीज लूक आफ्टर इट म्हणून. अरे बाळ्ळी महालाचो हवालदार जर छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या ऑर्डरीचेर बेतलान जर फोर्ट बांदता न्ही, आनी हेजो अर्थ कितें? गोंयांत तेजी राजवट आशिल्ली काय नाशिल्ली? बरें शिवाजी महाराज गोंयच्या मोहिमेचेर आयिल्लो काय ना आयिल्लो? हाजेर तुका उलोवपाची ना. तुका कितें करपाचें? तुका 4-5 बुकांची नांवां घेवपाची आसात आनी एट द एंड युअर वेग इंटेन्शन ऑफ डिफेमिंग सम पॉलिटिशियन्स ते तुका करपाचें. ना XYZ करनाशिल्लो. तूं XYZ करनाशिल्लो.
तो आयज एक हिंदू चीफ मिनिस्टर ते आसा आणि तो खंय तरी म्हणून तुका खंय तरी त्रास जाला तो खंय तरी बहुजन समाजाचो एक मनीस थंय हे जावन आसा म्हणून तुका त्रास जाला अशें म्हण हय म्हण तूं पयलीं हय म्हण तुका खंय तरी तो एक सकल हिंदू समाजातलो मनीस तो आयज चीफ मिनिस्टर जाला म्हणून तुका त्रास जाता म्हणून तूं छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करता तूं शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करप न्ही अशें सगळ्या लोकांचें हांगा म्हणणें आसा सारकें मरे तुका छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करपाचो अधिकार ना हांव कुंकळचो पळय हो कुंकळचो तो कुंकळचो तेंची घराण्यांतले लोक मेल्यात धर्मांतरण आडोवपाक तूं तांकां केस्त्यांव म्हणटा तुवें म्हटलां तुवें गेले ते पयलीं फाटले व्हिडिओन म्हटलां तुवें ते केस्त्यांव म्हणून केस्त्यांव पास्त्यांव करून तुका ते क्याव क्याव करपाक जाल्यार संवय तुका कांय खबर ना कित्याक पुर्वज मेल्या म्हागेले तुगे मेल्यात तूं जर त्या पोर्तुगीज तेंपार जर जन्म आयिल्लो न्ही तूं फितुरी करता आशिल्लो तूं त्याच लोकांची फितुरी करता आशिल्ले हे पळय ती फ्रिडम फायटर लिपून आसात हे पळय थंय लिपून आसात तुजें आसलो ओपिनियन पोला दिसा पसून आयिल्लो आनी तूं तांकां खंय तरी कितें तरी पाड करून उडयता आशिल्लो तूं केन्नाय बरी उतरां उलयल्लीं आसात हिंदू धर्मापती सांग म्हाका बरें तुजो एक व्हिडिओ सांग ज्या जाग्यार तुवें हिंदू धर्माची स्तुती केल्ली आसा हिंदू धर्मान जन्म आयिल्ल्या पुण्य आत्मांची स्तुती केल्ली आसा असो एक व्हिडिओ सांग तुजो करना तूं करता मरे तूं तुश्टीकरणाची स्तुती करता तूं लोकांक जी धर्मांतरण करताले तेजी स्तुती करता तूं पोर्तुगालाची स्तुती करता तूं सांगता हो चायना साकून अमको आयिल्लो थंय मेलो थंयच्यान थंय पुरलो थंयच्यान थंय हाडलो तुका इतकी डेटी तूं त्या तेंपा आसलो कितलीं वर्स तुका 500 अय 500 वर्स तुका तूं इतकी डेटी कशी जाण रे बेश्टें घडोवन कितें सांगता तुगे वाचोवंक नाक म्हाका हांव पीस जावंक पावलो तुगे आयकून कोणें आयकुना आयकनासतना हांगा आयलो छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव घेवपाक कितें गरज आशिल्ली छत्रपती शिवाजी महाराजान ना आयकपा नाका न्ही तेणी नांव घेवपा नाका म्हाजे आदर स्थान ते म्हाजे देव तो म्हागे देवाचें नांव घेवपा नाका ना नांव घेनाका तुका अधिकार ना तूं आनी कोणाच्या बद्दल उलय तूं आदिल शाह बद्दल उलय तूं औरंगजेबा बद्दल उलय तूं टिपू सुलताना बद्दल उलय तूं त्या बख्तियार खिलजी बद्दल उलय तूं आनी कोणाच्या बाबरा बद्दल उलय तूं ताज महल कर नाल्यार तूं शी सांगता आसलो तूं तें कर तूं मराठा एम्पायर स्वराज्याचेर सुराज्याचेर तुका उलोवपाचो अधिकार ना तुका कळटा ती फक्त भेदभाव घालप फोंडान घालप लोकांक हें करप त्रास करप हें तुका कळटा तुका छत्रपती शिवाजी महाराजाचेर उलोवपाचो अधिकार ना घरान चड भुरगो बी कोण ना घरान चड भुरगो बी कोण नाका म्हणटा तेका आमी कुंकळे केन्ना आमी घराडेन बीन धाड जेवणाक एक दीस अरे लोक देवा सारखे पुजतात छत्रपती शिवाजी महाराजाक तेवूय तूं विसरलो छत्रपती शिवाजी महाराजांची लोकांची भावना आसा ह्या खातीर तरी तूं मातसो ओगी रावपाचो मरे सगळ्यांक दुखता जाल्यार तुवें मातशें तें आपल्या तुका छत्रपती शिवाजी महाराज हे लोकांचे आदरस्थान आसात म्हणून तरी तूं ओगी रावपाचो तुका खंय तरी राजकारण करपाक जाय तुका खंय तरी पॉलिटिशियनांचें नांव पिडे करपाक जाय म्हणून तूं छत्रपती शिवाजी महाराजांचें नांव यूज करता तुजे भितर आनी औरंगजेबा भितर कितें फरक उरलो रे घाल मरे तकलेर टोपी अरे तुजे भितर आनी औरंगजेबा भितर कितें फरक उरलो अरे कितें तरी मातशी तरी भावना दवर कितें तरी उदय भेंब्रो हो आतां हेजे मुखार फक्त लोक म्हणटात पळय न्ही गणोजी शिर्के आनी जयचंद अशें तुजें नांव घेतलें हेजे मुखार
कित्या खातीर करता? जाणटो मनीस तूं, अरे कोणी भुरगे चुकतात तांकां कितें सांग, बरी कोणाक बौद्धिका दी, इतिहास जाणकार जर तूं मनीस न्ही, त्या प्रती कितें तरी उलय. तूं फाल्यां खुनी म्हणटलो, भगत सिंगाक तूं खुनी म्हणटलो, तूं चंद्रशेखर आझादाक खुनी म्हणटलो, तूं फाल्यां गुन्यांवकारी म्हणटलो तांकां, केस्त्यांव करताले म्हणटलो, पिवन लफडे करताले म्हणटलो. पळय, एक गोष्टीचे दुसरो दृश्टिकोन तूं उलयता, खंयचो? पोर्तुगीजां सायडीन उबो रावन. ह्या कोर्टान केन्नाय तरी आनी खेळ मरे. तूं ते सायडीन रावन उलयता. पाकिस्तानाच्या लोकांक सदांच मॅच खेळटना दिसता आसतले पाकिस्तान जिखची म्हणून, तसो उलयता तूं. तुका पोर्तुगीज गेले आनी तुका हांगा सोडून गेले आमच्या माथ्यार मारून. कित्याक करता अशें? कित्याक करता? जायना पळोवपाक? शिवजयंती वता ती पळोवपाक जायना? त्रास जाता? कार्नवाल जाय? वच मरे फातोर्डा फाल्यां. कित्याक जाय? ती आमची बरें संस्कृतीचेर तेजेर उलय मरे. तेजेर कितें उलय? जे लव जिहादाची मॅटर जाता पळय न्ही, तेजेर कितें उलय? लव जिहादाच्या मॅटरांचेर उलय. इतकी देवळां मोडली पळय न्ही, विजयादुर्गेचेर उलयलो, नॅशनॅलिटी पोर्तुगीज डुकोर मरता. हेजेर उलयलो. पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा तुजो? पोर्तुगीज पासपोर्ट आसा? पोर्तुगीज दुकोर मरो तूं. नॅशनॅलिटी पण आसा मरे तुजी पोर्तुगीज? पोर्तुगीज दुकोर मरो तूं म्हणून उलयता न्हू. कित्याक अशें करपा जाय म्हणटा हांव? कित्याक? तुजी नॅशनॅलिटी पोर्तुगीज दाखयता, मनान तरी हिंदू राव मरे मातसो. उलय मरे. कित्याक तुका त्रास जाता म्हणून कळना म्हाका. जाणटेपणान तूं बरे प्रमाणे हे कर मरे, वाग मरे त्या जाणटी पिरायेर तरी. कित्याक गरज आसा तुका म्हाका सांग? हेच जर तूं आनी कोणाचेर उलयल्लो न्ही, कोणा पैगंबराचेर आनी तेजेर, तुका अशें उलयनाशिल्ले, तेंय याद दवरी. ही हिंदू लोकांची इतली सखोलताय. ही हिंदू लोकांची आजून हेजो म्हणल्यार तुज्या घरार फातर मारता आशिल्ले, दारान येवन अशें संभाशण करनाशिल्ले तुजे कडेन. तुका डिबेट करपाचो आसा, यो कुंकळे आमने सामने बसी आनी पेपर घेवन डिबेट करया. तुजे बूक घेवन यो, ते पानां गळून पडल्या ते, आनी आमी आमचे कडेन आसा ते कॉपी घेवन आसा. बाबासाहेब पुरंदरे बद्दल उलयत तूं? इतिहास उघड जायत आसा. ज्या जाग्यार खंडा पळय न्ही, थंय देवळां मेळपाक लागल्या, त्या बद्दल उलय मरे. विजयादुर्गेच्या देवळा बद्दल उलय मरे. कोणी मोडलें तें देवूळ? तें देवूळ कोणी मोडलें त्या बद्दल उलय. महादेवाचें देवूळ कोणी मोडलें त्या बद्दल उलय. थंय आज कितें उबें आसा त्याचे बद्दल उलय. तें गोंयचो इतिहास न्ही, ते बूक मेळूना तुका? तूं बरें मरे नवीन एक. इतकी देवळां स्थानांतरीत कित्याक जाली? इतकी देवळां स्थानांतरीत कित्याक जाली? म्हाका खबर ना. तुगे कुलदेव बी आसा काय ना? तो कुलदेव खंय आसा? रामनाथी खंय आसा? तो कित्याक थंय पावलो? किंवा मूळ स्थानार आसा जाल्यार आसा, पण ना जाल्यार तो दुसरे कडेन गेलो कित्याक? तेजे बद्दल तुजे ते फ्रेंड पोर्तुगीज आहा पळय न्ही, तेंच्या भंया खातीर गेले. बरें बाटलेत ना, गोंयान बाटयलो ना कोणाक, त्या बद्दल केन्ना उलोवंक ना मरे तूं. कित्याक वाचपाचें? हय, पोर्तुगीज शिवाजी महाराजाची फ्रेंड म्हणून कित्याक म्हणलें तर तेणें? बरें बरयता एक आनी उलयता एक व्हिडिओर. कितें हें कितें? कित्याक? धर्मांतरणा बद्दल उलयला तो. धर्मांतरण थांबोवपाक शिवाजी महाराजांचो कांयच वांटो ना म्हणून उलयला. नाशिल्लो वांटो? नाशिल्लो वांटो नाशिल्लो जाल्यार सांग मरे तो आतां. मागीर व्हिडिओर कित्याक उलयना? तूं फक्त व्हिडिओर पॉलिटिक्स कित्याक उलोवपाक येता? आनी पॉलिटिक्स उलय मरे. कोणाक पळय, तूं कोणाक पडून गेल्लें उरपाना. तूं जर तर फक्त पॉलिटिक्स उलयता आसलो न्ही,
जाल्यार कोण्ण पडून गेलें नाशिल्लें कारण खूब जाण भोव मारीत आसतात खूब बाबा तयार जाता मरे आनी वतात बरें पयर मडगांवांत दोन भुरग्यांक मार पडलो मडगांवांत 2 भुरग्यांक मार पडलो गायेच्या मांसाची गाडी आयिल्ली तेजेर उलोवपाक गेले ते खबर आसा तुका ते तुका खबर आसा गायेच्या मांसाचेर जे आडोवपाक गेल्ल्या 2 मनशांक मार पडलो 2 भुरग्यांक ताजेर उलयलो तूं कितें ताजेर उलयलो कितें ताजेर कितें उलोवपा न्ही म्हणजे तुम्ही खंयच्या तरी चल बाय तो म्हजो पप्पा हय ओके 86 year old हय ओके तुम्ही आता ह्या बरें. टायमार येवन हय हें पळय करतात हय इज इट रायट हांव कितें केलां आमी विचारता न्ही कोणाला णव शिवाजी महाराजाचें नांव कित्याक घेतलें पयलो प्रश्न ना हांव आतां पळय तुवें सांगली न्ही तुजी सायड तुवें तुजी सायड सांगली आयक आतां हांव विचारता ते सांग हांव विचारता ती एक गोश्ट सांग शिवाजी महाराज म्हण शिवाजी महाराज सांग कांयच करना शिवाजी महाराजाचें नांव कित्याक घेतलें तुका प्रमोद सावंताचेर उलोवपा आशिल्लें तूं उलय आशिल्लो तुका पॉलिटिक्साचेर उलोवपा आशिल्लें तुका पॉलिटिक्साचेर उलोवपा आशिल्लें उलय आशिल्लो तुका खंयचे तरी सीएमाचें नांव आयक तूं उलयला हांव आयकता म्हणजे तरी आयकून घे सांग तो एक पयली जर्नलिस्ट हय ओके सगळे मुद्दे वयर काडटा गोंयचे हो एक ताणें मुद्दो खंयचे सगळे फक्त पोर्तुगीजांचे कोंकणी मराठी काढला कोंकणी काडला हांव वालोर दिलो मरे तेका येतना विचार तेका आतां करप्शनाचेर काडला म्हजो मुद्दो एकूच एक जाणटे मनशाल्या घरा कडेन तुमी सगळे रातचे 9 येतात विचारपा आयल्यात आमकां त्रास जाला म्हणून आमकां खंय तरी आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्यात आमची सेंटिमेंट्स खंय तरी हर्ट जाल्यात ना महाराज लाया ओके कितें एक नांवा फाटल्यान महाराज एक नांवा फाटल्यान म्हणनाका तूं इनडायरेक्टली तूं सरकेस्टी फाटल्यान महाराज लाया हय मागीर जे तुमकां हो रिस्पेक्ट आसा हय वाय नॉट दॅट सेम रिस्पेक्ट कंटिन्यूज टू अ ओल्ड मॅन कोणाक अरे तेणी इज्जत दवरपाची दवरले म्हाका सांग दवरला तेणी दवरला इज्जत दवरपाची दवरला इज्जत दवरपाची दवरला शिवाजी महाराजाचें धर्मांतरणा पती खंय कांयच कंट्रिब्युशन नाशिल्लें जाल्यार शिवाजी महाराजान 3 पाद्री मारपाची ऑर्डर कित्याक मृत्यूदंड कित्याक दिलो तेंकां हे सगळे तू क्लियर कर केन्ना पूण दॅट इज टायम एंड प्लेस ना टायम एंड प्लेस ना म्हाका दुखला म्हण हांव विचारपा आयला ना तुमच्या बापायक जर तर पॉलिटिक्स खेळपा आशिल्लें न्ही तुमच्या बापायक जर तर पॉलिटिक्स तुका राग आयलो बरोबर तुका राग आयलो काय ना आयलो क्रिकेट प्रॅक्टीस तुका राग आयलो काय ना आयलो मरे म्हाकाय राग आयलो मरे शिवाजी महाराजाक म्हटलें म्हणून यो हांव कितें चूक केला यो म्हाका फरक पडना ना शिवाजी महाराजाचें नांव घेवपाचो अधिकार तेका आसा काय ना आमी ना म्हणटात ना कित्याक बरें कुंकळे 16 महानायक 16 सम्राट तुका खबर आहा मरे कुंकळे 16 जाणांक मारलो आयक 16 जाणांक पाद्र्यांनी मारलो तेका तो केस्त्यांव म्हणटा कितें आसा पळय न्ही तूं कितें उलोवपा आशिल्लें पळय एकटो रातचें येवन हें करप कितें करप न्ही म्हाका त्रास जाला अरे इतले भुरगे बेकार पडले म्हूण येवनात सगळे खंय तरी जॉबा वतात कोणाचो बिझनेस आसा कोण बेकार ना हांगा त्रास जाला म्हणून लोक हांगा आयले आनी येवन कितें कोण कांय फोडाफोडी करूना बरें हेच जर तर खंयच्याय पेगंबरा बद्दल आनी हाजेर उलयताले न्ही केवळ कारण मरे येदो म्हणल्यार लोक फादर मारता आशिल्लो येवन आमी त्या लायकीचे लोक न्ही म्हणून विचारपा आयले विचारपा यो
विचारपा यो हय. फाल्यां परत यो हय सांजचो 6 यो हय यो तुगे कितें आसा तें सारकें बसून मांड. अरे पण हे इतले लोक ना, नाका. कित्याक लोक नाका सगळ्यांक त्रास जाला पळय सगळे 4 जाण घेवन यो. आमी तेका सांगपा आयल्यात तूं परत एकच सांगपा आयल्यात परत तूं नांव घेनाका आनी काय न्ही. हार्ट पेशंट जाल्यार अशी कित्याक करपा जाय. अरे तुका सीएमा बद्दल हें आसा तूं सीएमाचेर उलय तूं शिवाजी महाराजाचें नांव घेनाका शिवाजी महाराजाचें नांव घेनाका. आमी दीस रात मरे आमी कितें करता तें मरे आमकां खबर आसा. आमी कळ्ळें न्ही. पण अशें नाका हे त्रास घेवपा नाका. ही उतरां घेवप रे आमी आनी एक कोणी तरी दुसऱ्या धर्माचे कोणी म्हटलेलें आनी एक वेळा समजूकय जातालें. आमचोच जाणटो म्हणटा मागीर अरे एक्सेप्ट करना न्ही रे एक्सेप्ट करिना एक कोणाल्या मनशाक रातचे 9 बसून एपॉलॉजी मागपाचें हांव तेणी अपॉलॉजी म्हाजी मागपाक गरजच ना. हांव कोण हांव धर्माचो ठेको घेवना. पण रायट ना सर्टन टाइम येवपा पोलिसांचे आमी पळय आयकय रे बाबा तुका सगळे आयकले हांवें सगळे आयकले हांव तुमचे बरोबर नो प्रॉब्लम नो डाउट पण देर इज अ टाइम इवन देर इज अ लॉ कोणा अलाउड ना 6 तो कितले जाण रे तुम्ही 25 जातो कितें केला बरें फाल्यां आयक तेंय सांगता तेकाय जर तर कोणी कितें म्हणटा आशिल्लो न्ही तेकाय कोण तरी कितें म्हणटा आशिल्लो न्ही आनी तो जर प्लीज हे परत सांगता सकाळी 4 जाण यो बस तुगे पॉइंट क्लियर कर 20 जाणां घेवन अरे फाल्यां आख्या गोंयच्यान लोक फोन करतात हे कितें काय म्हणून प्लीज अरे पण हें हांव म्हणटा तूं एकच प्रश्न म्हाजो एकच प्रश्न आयकून घे एकच प्रश्न कळ्ळें न्ही. होच जर तर दुसरे धर्माचेर टिका जाल्ली न्ही तूं कितें जाता आशिल्लें तें सांग म्हाका. फक्त हिंदू धर्म सामको सवाय मरे कोणी उठून कितें उलोवंक शकता मरे तो हेंच तूं म्हाका एकच उतरान सांग. होच जर तर टिका दुसऱ्या धर्माचेर जाताली जाल्यार कितें जाता आशिल्लें. सादी वास्को रामनवमीची रॅली काडली पळय न्ही फातर मारून बोडको फोडली. खारेबानार पयर जे आमी रेड मारपाक गेले पळय न्ही 2 गायो वाचयल्यो तुका वडीकपण दिसना आसत तें दिसता खबर ना म्हाका पण आमचेर थंयच्या फातर दाणे मारले शेवटून आमचे भुरगे इंजर्ड जाल्ले आहात. म्हाका एक सांग वो खंय तरी आनी तो तूं म्हणटा त्या प्रमाण हांव तांकां सांगून जर तर सांजे 6 गेल्लो न्ही त्यो गाय वाचोवपाक त्यो मास जावन कोणा पोटां पावल्ल्यो ना हांव म्हणटा कितें हांव एकच पळय आयज तो उलयला 86 वर्सांचो मनीस 86 वर्सांचो मनीस म्हणटगीर वडील समान बरोबर. त्या मनशान आमी कितें चुकता जाल्यार आमकां सांगपा जाय. आनी आयच्या जमान्यात म्हाका एक सांग तो 86 वर्सांचो मनीस आयज रातया भितर दुसरो व्हिडिओ काडल्यार आनी उजो पेटपा मरे सगळ्याक तेजे गॅरंटी आहा. तो शिवाजी महाराज अरे हेच दुसरे धर्माचेर जाताले येतो म्हणल्यार म्हाका तूं सांग मडगांव 20 वर्सां पयलीं आसलें तशें मडगांव आसा आयज मडगांव आसा आयज मडगांव तशें आसा तूं म्हाका सांग. तेका सांगलें हांवें दामबाबा देवळां येवन तूं चूक मागता मरे म्हणून म्हाजी चूक मागपाक कोण नाका हांव कोण रे तूं चूक मागता मरे म्हणून दामबाबा चूक माग हांव लेटरां हाडून दाखयता. अरे सम्राट तूं म्हाका सांग तूं म्हाज्यान व्हड तूं आतां 10 वर्सां पयलीं लोक सादो फोटो घालनाशिल्ले कसलो आज सादी बायल मनीस एक नववारी साडी न्हेसली आनी आमी सवळे मारले जाल्यार आमी फोटो काडून घालतात कित्याक हिंदू धर्माचो गर्व वाडला लोकां मदीं. पळय आमकां कशें आमी झगडी करपाक येवना हांगा आनी म्हाजें नांव अब्दुल न्ही हांव विराज आमी अब्दुल जाल्लो जाल्यार येता आयलो फातर मारपाक कळ्ळें मरे. तुका कोणी म्हटला झगडी नाही तू कोणी झगडी म्हणला ना हांव कितें हांव रिस्पेक्टान आयला आनी रिस्पेक्टान हांव दारान उबो आसा हांव कांयच म्हणून ना तेका जोर सुद्दां सांगला हांवें. प्लीज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज की जय.
फोन कर लाग म्हाका पावला हांगा तेजे एविडन्साचेर व्हिडिओ हय अशें भाई हांगाच कर वायट घेवया अशें अशें अरे